माहिती मुखार आयल्या। दुकानातल्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर सुमार 1,14 लाख रुपया मोलाचे 695 ग्राम भांगर लुटपाचो आरोप आसा। हे संबंधित फोंड्या पुलिसांनी केस नोंद केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। पळयात। आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार काल एक चोरीचे प्रकरण हांगा नोंद जाल्लें आसा की हांगा रायकर ज्वेलर्स शुक्रा ज्वेलर्स अशें तेजी शॉप आसा। त्या शॉपाचेर गेली 7 वर्सां काम करपी 2 जाणां, एक प्रतीक्षा शिंदे आनी दुसरे जिया उर्फ कीर्ती शिगांवकर, ही दोगांय कामगार काम करताले आनी तेणी जवळ जवळ 1,14,66,282 अशी कितें चिल्लर तेणी तेजी चोरी केल्ली आसा, भांगर तेजी चोरून व्हेल्लें आसा अशी कागाळ तेजे मालक जो आसा तेणी हांगा रायकर जो शॉपाचो मालक आसा ज्वेलर तेणी हांगा तक्रार नोंद केली आसा आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस जी आसा ते तपास करता। पूण अशें आयकूं येता की गेली 7 वर्सां ते कामगार तेंगेले भांगराच्या दुकानाचेर ते काम करताले आनी तेणी चोरी करप हितून कितपत हें आसा तेजेर सद्याक आतां पुलिसांनी जोर धरला तपासाचो आनी त्या तपासा दृश्टीच्यान ते आतां विविध हे सोदता कारण सोदून तांकां बाबा कितें चोरी करपाक कारण कितें हे तेजेर सद्याक गूढ सोदपाचे पुलिसांचे आसा। तेन्ना जो रायकर हेणे गेली 7 वर्सां तेणी समज जर तेजी हितून काम करता जाल्यार हेजे पयलीं ताका संशय येना काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।